श्रेष्ठ खंय एक देवस्थानां प्रधान पंच म्हणटा ती यज्ञ तशीची पूजन नमस्कार तशी अन्नदान ब्राह्मण भोजन श्रेष्ठ ताका संबंध पावंक इत्या खंयचे एंजलरी मनशाक तृप्ती करूं कोणाच्या न्हयची जायना म्हणटा ती दासच ಒಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕುವೆಂಬಾಸೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕುವೆಂಬಾಸೆ ತುಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕೊಪ್ಪರ ಸಿಕ್ಕುವೆಂಬಾಸೆ यातवे ना खंयचे गेले मनशा तृप्ती करू जायना जाल्यार एक विशयान तृप्ती करू जाता खंयचे म्हळ्यार अन्नदान इत्या तुम्ही संभ्रादने बेसता ती तेवें करता ती तेवें पळय न्ही आंगाची बोर्डान तूं वेस्ट कोर नाका ती म्हूण तें व्हड पाप तेवें सांगता तेमी व्हड पाप देवाल प्रसाद तो बोर्ड घालेन मागीर 2 वर्सां आमी सांगलां आमी तें पळयल्यार आमकां सांगूं ना ती रबुजान इत्याक सांगले रे आता वेळ सांगीन आमी शिरव्यांक गेले वेळेर पुरा विग्रह करून दवरणे ती पुरा आडनाम करता दवरणे ती शिरवे दोळ्यांक गेले आमगे तें आमी पाठशालेक उल्काट हाका वता न्ही तें चेरडुवाल वार्षिकोत्सवाक एक स्वामी मागीर चरित्रकार न्ही वेगळे बरयतले पा विग्रह न्ही पळोवन आमी सांगीन आमी माधवरे आमगेल पूजा पुरस्कार पुरा माध्व सिद्धांता प्रकार चलचे आमकां महादेव जाल्यार वैष्णवानां यथा शंभू आमी आड नाम न्ही महादेवा करचे माधवानी आमी करचे देवाक वैष्णव दीग नाम करचे आमकां करता म्हणून आमकां शास्त्र स्पश्ट सांगता असो पळय न्हय आमकां पुरा वच्ची ते संत मागीर फस्ट कोण येयले तरी चुक्की सोदू मग चुक्की सोदूची थंय चुक्केन पडटली तशी हसनकीच तेंचे वेळार जाल्यार न्हय सांगून येयले न्ही खंय गेल्ली ती अन्नदान थंय तुमी बोर्ड घालता ती दिसता आमकां ताजे व्हरतू आनी आमी स्वता पळय न्ही इत्या आमगेले देवा कुडान दुखून शेमचे नाजाल्यार आमगेले कुडान केल्यार तें पुरा दिसता थंय सम्राट राजांगण वेस्ट पाप अगत्या भशेन तुगेले घरकड तूं करता तुगेले घरकड तूं करचें न्ही ती आलोचन करता तवळी देवालय प्रसाद वेस्ट करचें तें चुकी तें सांगता ती मागीर स्वाम्यान सांगलां नाजाल्यार तें नाका ताका क्लियरन्स करून वता ती सांगलां आमी ते दिवस सांगलां खंयचे हाजे 13 ओकले दिवस अगत्या भशेन कसं नाही करूं ना खंयच्योच आतां देवालयाक दुड्डो आसा पळोवन करच्यो का कोणे देवा काणी करचें अगत्य नतीन करूं ना असो आमी सांगून येयले न्ही व्हड एक पुण्या काम अन्नदान महाब्राह्मण भोजन इत्या तृप्ती करूं जगचें तें इत्या तुगेलें पोट भरला रे पुरो